झूम मिटींग आसली सेंट्रल ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशनाची अख्ख्या क्लबाक आमचो पाटील आमचो प्रेसिडेंट ऑल इंडियाचो प्रफुल पाटील आनी सेक्रेटरी सगळे झुमाचेर आसले दिसान उलयले आनी त्या प्रमाणे जेन्ना हांवें डिसिजन दिवपा जाय म्हणून हांव पयलोच घरांतलो भायर सरलो कोणा मेळना डायरेक्टली GFE गेलो GFEसून भायर सरलो जे आमी दुल्यार ग्रावंडाचेर ओपन ग्रावंडाचेर सगळ्यां डिस्टन्सान एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग केली आनी त्याचा 5 पॉयंट आसले त्या 5 पॉयंटाचेर आमी डिस्कस करता प्रमाणे हे पावटी लीग मदें बंद जाली कित्याक कोविडा लागून सगळे आख्या संवसाराक जालें सो ही प्रॉब्लेम कितें जालें स्पोर्टींग वयर आसल्या टेबलाचेर तिंगा 2 गेम उरल्यो त्यो 44 कितें जाल्यो आनी आमच्यो 5 गेम उरल्यो आनी आमी 37 आहले ह्यार म्हणटा सगळे स्पोर्टिंगा बरी पावन आहले आनी आमचे बरे पावन आहले आमी स्पोर्टिंगा बरी पावन मुखार वयताले आमी 5 जिखलो जाल्यार पूण तरी आसतना आमी कितें हांवें डिसिजन दिल्लें हांवें आनीक आमचो जो पळय स्पोर्ट्साचो चेअरमॅन पळय डॉमिनीक एडुकेटर ताणें दिल्लें नल आनी एवॉयड करपाक लीग पूण तेन्ना एक्झिक्युटीव कमिटीन सगळ्यांनी बोवाळ मारली कित्याक नल एवॉयड करप एवॉयड करपाक गरज ना नल एवॉयड करप सारकें ना कित्याक आज चर्चिल आलेमांव जिखपाक शकता वो गेलो स्पोर्टींग जिखपाक शकता ताका लागून जॉयंट विनर म्हणून तुमी डिसिजन घेया पूण तेन्ना मुखार ऑब्जेक्शन तेंच्याले मुगे ऑब्जेक्शन ना पूण तुमी सगळे डेटा पळय तुगे सालुकाराक घेवपा जाय त्यामुळे आमी सगळे रेडी ते सालुकाराक येयलो रेडी म्हणून जालें ते डिसिजन जावपा जाय सो एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरान ती घेतली म्हणून म्हज्यान कांय करता सो दॅट डिसायडीड जॉयंट विनर